दक्षिण गोंयांतल्या बेताळबाटी वाठारात सोमारा खासा ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेत कलम 39A कर विरोध केलो। हो कलम रद्द करपाचो थारावूय पास केलो। तशेंच हो कलम बेगोबेग रद्द करपाची मागणी लोकांनी केल्या। गावातली खंयचीय शेत जमीन कसल्याच वापरा खातीर रुपांतरीत करची न्हय, ती मूळ स्वरुपात कायम दवरची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। कलम 39A विशीं पास केलो ठराव संबंधीत प्रशासनाक धाडटले अशें थळाव्यांनी सांगले। पण म्हाका म्हगे मागणी मुकोळे एक फायलू काय काढलो आहा। हांव जाय जाल्यार पंचायता दिता, पंचायतान हेची डिक्वायर करची आनी लँडाक जी गायडलायन ती एनडीझेडाक घालची। म्हगे मागणी एकूच गोंया आख्खे गोंयभर सगळ्या खबर आहा। लोकांक प्रोटेस्ट केले, कोण हांगराच्या न्हिदोले, आमकां सेक्शन 39 हे नाका म्हण आनी हरे नाका। कित्याक हे 39 सेक्शन आहा ते डीसीपीचे सारखे स्वीपिंग पावर डिस्ट्रिब्युशन पावर दिलो आहे टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग ही सगळी आमची शेतां आहाय ती एनडीझेडाक आयलो आहाय एनडीझेडाक आयलो आहाय एनडीए गेलो आहाय एनडीए गेलो आहाय आनी शेतां आमी रोयच्या लागल्या हांव भुरगो आसतना रोयतालो म्हणजे पांय छाडले हांव रोयता शेतां हें चालू आहाय केन्ना बंद केलें न्हय आनी हांव चोयन सरप्रायज हें आयकून आतां ही शेत घेवपाक हांव 1968 हातूंत आमगे स्क्रीव येतालो इगोर्जीक ऑफिस आनी स्क्रीव घेतालो आनी हिंगा शेत कोणागे बंद आहाय ती पावणिंगान शेत हे मनशान येतालो आनी तिका नांव बरयतालो हें शेत हे मनशाक हें फेत हें गेलो पावणीन गेलो म्हणटूच हांवें ओनर जालें। उपरांत 71 सर्वे जाल्या तेदो सर्वे टेप दवरपा हांव आनी तो सर्वेचो केपेंचो एक सर्वेर येयलो आमगेर रावतालो आनी इवन स्क्रीवान येयला हिंगा रावतालो दीसभर आनी काम करून वयतालो आनी तेन्ना 1971 शेत सर्वे जाली। उपरांत आमगे मायन तेमी शेत घेयली धाकटोच रेसीप तो रेसीप वतना तो पेडे गेलो धोलो कडून काप जालो। पण तुवें गायला हे एनडीए कर म्हणून हांवें गायलें ना हांवें गायलें ना तेमी आतां नोटिफिकेशन येयला तेजे चोयल्यार आमगे आहाय शेतां सगळीं ही सगळीं शेतां आमगे एश केल्लो जायत आनी आमी हातलें कितें हो रस्तो आमी फोर्सान हाडलो आमकां म्हणून त्या लोकांक म्हणून तेका न्हू कन्स्ट्रक्शन करपाक न्हू तर पासून तें कोताय घर काडाय ओके पूण ही सगळीं 10 घरां आहाय ती आमगे फॅमिली घरां आनी हो स्क्रीम हांव न्हू हिंगायन रावतालो आनी आमकोडे हांव तेगे टेप दवरतालो एका सर्वे करता आसतना टेप दवरपा हांव कित्याक देखून ही म्हायती आहा म्हाका हे गोवोरमेंटान एश कशें न्हू आमकां आतां आमी चालू आहाय ती तुमी एश कोताय ताजें आनी आमकां 39A नाका एनडीए बी कांय नाका हांव कांय नाका स्पेशल ग्रंथ सभा 39 इयराचे आमकां 39 एनडीए आमकां ते करपा नाका आमगे लोकांचे ओपोज पंचायताक गेले ओपोज आमगे कितें शेत आहाय ती आमकां शेत जाय कित्याक पयलो लोक थोडीशी रोय नासलोलो म्हळ्यार आतां लोकांक फेर पडलो कितें तांदूळ गेल्या हाडूंक गेल्या कॅमिकल आंग हाडपाक गेल्या कॅमिकल सगळें कॅमिकल आतां लोक फेर जाला लोक आतां सगळे एग्रीकल्चर आयले पोतून पॉलिटिकल लोक आतां हाय ना भिता आतां ताका लागून जे आमगे शेतां आहाय ती लोकां कशी आसती लोकां येपार रोयन जाणाक लागीं हाय ती हे आमगे मुगेले आनी लोकां गेले ओपोज आहा ती शेत आमगे आहाय ती एनडीए करपा नाका 39चे आमगे आहा तशी आमकां आसती आनी हो आमगे रिक्वेस्ट सरकारा कडेन आतां हिंग लोकांक आमकां जायत उलयना बट ऑटोमॅटीक हे एसेंब्लीसून जायन येता मागीर तें भायर पडटा हे कोणी ओपोज करपा जाय पयलें MLA इलेक्टेड MLA नाय तें ओपोज करपा जाय ठीक भायर पडले जाल्यार लोक हिंग चलो जालो पण तरी आसतना लोकांनी ओपोज केलो म्हणटा लोकां बराबर रावपा जाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।